प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या जन्मदिसा निमतान दिवचल हांगासर भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चान वाळवे सर्कल ते दिवचल बस स्टँड मेरेन युवा रन नावान मॅरेथॉन आयोजित केल्ली। नशामुक्त भारत ध्येय मुखार दवरून ही मॅरेथॉन आयोजित केल्ली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। लढाई छेडलेली आसा, जसो टेररिझम ऑन ग्राउंड बाय बुलेट्स येता तसोच टेररिझम बाय ड्रग्स नार्को टेररिझम म्हणून एक कन्सेप्ट असता, जो आमच्या नेबर कंट्रीजांतल्यान पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार हांगातल्यान जो भारतान येवन आमच्या युवा वर्गाक खोकलो करपाचो जो प्रयत्न करतात, त्याच्या विरुद्ध आमचे गृहमंत्री अमित भाई शाह हेच्या विरुद्ध एक लढाई लढलेली आसा। त्या खातीर आम्ही ऑन ग्राउंड अशी अवेअरनेस मॅरेथॉन आसतले, प्रोग्राम्स आसतले, या डिपार्टमेंटा थ्रू सेमिनार्स आसतले, हे आमकां फुडले येणाऱ्या काळान हे सगळे आमकां करचे पडटले। अभूतपूर्व अशा मॅरेथॉनाक जाल्ली ही गर्दी जर पळयली जाल्यार युवा वर्गाक आमच्या देशा बद्दल आणि माननीय नरेंद्र मोदीन मारिल्ल्या उल्या बद्दल कितली संवेदना आसा ती कळटा। आणि म्हणून आयची जर सगळ्यांत जर व्हडली जर शाबासकी आणि जर ताळी जर कोणाक जर मारपाक जाय जाल्यार हांगसर जमिल्लो हो सगळो युवा जो वर्ग आसा त्या युवा वर्गाक मारपाक जाय। नशामुक्त भारत ही कॅशलायन कित्याक? कारण आज देशभर एक भारत ज्या तरेन प्रगती करता ताका खीळ घालपाचें एक व्हडलें कारस्थान चलता। भायले पाश्चात्य जे देश आसात तांच्या दोळ्यान माननीय नरेंद्र मोदीन 2014 पासून आतापर्यंतचे केल्ले जे कार्य आसा त्या कार्याच्या आधाराचेर भारताची जी प्रगती जाल्ली आसा ती दोळ्यान खुपता, नसय जाता तांकां। आणि वेगवेगळ्या मार्गांतल्यान ह्या देशाची प्रगती आणि देशाचे नाव मुखार करपा खातीर जे आमी घडटात तांकां आडोवपाचो ते प्रयत्न करतात। कारण एक बऱ्या तरेचे युवा रन हांगा ऑर्गनायज केले आणि जसे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 75व्या वाढदिवसाच्या निमित्तान सबंद देशभर 75 जाग्यांचेर अशा पद्धतीची रन ही सुरू जाल्ली आसा आणि एक वेगळ्या पद्धतीचो एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड या निमित्तान जाल्लो आसा। हांगा पळयता आसतना काणकोण पासून पेडण्यापर्यंत या सबंद गोंयभरल्या 40 मतदारसंघातले सगळे युवा आसतले, सिनियर सिटीजन आसतले, ह्या हांगा या हातून सामील झाले। हांव आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नायक हांकां अभिनंदन करता, कारण एक बऱ्या तरेचे ऑर्गनायज या भागा भितर हे करपाक शकले। माया मतदारसंघ यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त गोंय राज्यात जी नमो युवा रन आयोजन केले आणि ही आयोजन करपाची संद आमकां दिवचलवासियांक मेळ्ळी। आज देवाचे उपकार मानता की ही नमो युवा रन जी आसा ती खूप बऱ्या पद्धतीने यशस्वी जाल्ली आसा। सहकार्यान आमचे नमो युवा रन जे आसा ती यशस्वी जाल्ले। खास करून जे आमचे युवा मोर्चाचे सगळे पदाधिकारी आहा, सगळे कार्यकर्ते आसा, सगळे आमदार, मंत्री, आमचे त्या पार्टीचे सगळे अध्यक्ष आणि बाकीचे सगळे पदाधिकारी यांच्यानी मेळून जी गोंय राज्यान ही एकमेव अशी नमो युवा रन जी आयोजन केल्ली आणि ती यशस्वी झाली। मेडल्स आणि सर्टिफिकेट जे 3000पेक्षा जास्त पार्टिसिपंट्स नमो युवा रनात पार्टिसिपेट झाले। सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता। हो नमो रन जो आसलो युवा रन हाचो जो मेन टॅगलायन आसली ती नशामुक्त भारत, फिट इंडिया, फिट गोवा। आमकां ह्या रना मारता फक्त फिजिकल फिटनेस न्ही, तर आमकां एक मेसेज दिवपाक जाय की तुमी नशे पासून दूर रावा, ड्रग्सा पासून दूर रावा। आमची जर भावी पिढी, आमचे जर भावी देश, आमचे गोंय जर फुडें सरू जाय जाल्यार ड्रग्सा पासून आमी दूर रावपाक जाय।